सबंद देशभर जे आमचे सरकार जे आसा आमच्या देशाचे संविधान सांगता की वी आर द सोशलिस्ट कंट्री अलॉंग विथ डेमोक्रेटीक वी आर ऑल्सो सोशलिस्ट कंट्री आणि ताका लागून कितें आसपाक जाय आसलें की लोक कल्याणकारी जे राज्य आसा पळय ते आसपाक जाय आणि दॅट इज अदरवायज ऑल्सो द दिस मॅन्डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमचे भारतीय संविधानचो कौल असो आसा की द रूल ऑफ अ लॉ. पण आमी जर हे देशान जर पळयले जाल्यार प्रायवेट इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉयर्स आसा, कॅपिटलिस्ट हाऊजीस आसा, बिझनेस हाऊजीस आसा, मल्टीनॅशनल कंपनीज जे आसा ह्या देशांतल्या लोकांचे राज्य करता आणि आमचे सरकार जे प्रातिनिधीक सरकार आसा लोकशाहीतले हे तांकां तेंचे बरोबर म्हणजे हात मिळवणी करून मिली भगत करून काय ह्या देशातल्या लोकांचेर आणि विशेष करून कर्मचारी वर्ग जो आसा, कामगार वर्ग आसा, कष्टकरी आसा, घाम घालपी आसा, रक्ताचो घाम गाळून कष्ट करून हो देश जो आसा पळय ह्या देशाच्या विकासान जो आपले खरो सिंहाचो वांटो दिता त्या कामगाराक मात्र ते कामाचो मोबदलो म्हणून खारीचो वांटो सुद्धा मेळना. म्हणजे काम ह्या देशाच्या विकासान कामगाराचे जे योगदान आसा ते सिंहाचो वांटो आसा, सिंहाचो भर भक्कम मोठे, पण ताका जे ते कामाचो योग्य मोबदलो तर सोडच ताका खारीचो वांटो असो सुद्धा ताका त्याचे मोबदलो म्हणून ताका मेळना. आज आमकां अशें पडलां की आमी संकटान सांपडलेले भारत देश भितर गोवा बी आमी अलग आहा. गोवान जर अशी परिस्थिती आहा जर मायनिंगच्या प्रश्नाचेर आमी तांकां सांगता कॉर्पोरेशन करून फाल्यां मायन चालू करा. तुम्ही जर मायन चालू करिनात आनी मायन कोणी बंद केल्या 2007 पासून तांकां लीज नासतना मायन चालू कशी जाली आनी खाल्ले कशे तेंच्यांनी मायन ओनरांनी आनी सरकार तूं कितें पळयत आसलो. तेन्ना आमी आज अशी परिस्थिती आहा जे मायनिंग अवलंबून आसलेले सगळे लोक मायनिंगचे कामगार मायनिंग ट्रकवाले जे आसा तेंची आयज दुर्दशा जाल्या ती पळोवपाक जायना आणि ते दाखयता आसतना की शेतकरी कामगार आणि ट्रकवाले आमी वेगवेगळे अशें करून हे मालक मायन ओनर म्हणटा ते ओनर न्हू ते आमी तांकां विचारपाचें हांकां मायन जर चालू जावपाक जाय जाल्यार आतां कितलो ते सगळे म्हणटा अध्यादेश काड कोण हे काड ते फार्वर्डचो आनी काड अरे कितें काड अध्यादेश सुप्रीम कोर्टान 2007च्या हितून तेणें ऑर्डर दिल्ली आसा एक सुद्दां तुमकां लीज ना खंयसरूच एक इंच भर सुद्दां तुमकां जागा दिल्ली ना लीज जाल्यार आसतना तुमी मायन चालू कशी केल्या सगळ्या तुम्ही फॉर्मॅलिटी करिनासतना तुम्ही मायन कशी चालू केल्या आणि तुम्ही चालू केल्या ती केल्या सरकार तू कित्याक उगी रावला. As far as Goa Convention is concerned, on the mining, we are very firm that the mining should start immediately. In what form, in what manner, and how the mining should start, that is up to the government. We say that if you want to remove notification, you remove notification. If you want to amend the MMDR Act, you amend the MMDR Act. But there has to be a full-fledged mining policy. Unless you have a full-fledged mining policy, the mining cannot start in Goa, and the government of Goa is responsible for whatever that has happened to the mining industry up to date.